खालती मांगल्ले आपणाचे जीवित म्हणून सणा सोलो जेजू बापाचे मिसाव शेवटा पावच्या इराद्यान अखंड बरोशान कितेंत शीन उसारे नसताना मौनपणान तो फर्मान ओपून घेता जुआव सवांचेर अध्याय 15 वाक्य 20 जेजू सांगता की म्हाका ताणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले तशेंच मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 वाक्य 11 आनी 12 सांगता की म्हजे बसो तुमकां अकमान सोसून दोग दोनी बगूंक आनी सर तरेची गडपांकर तुमचेर आड उलयता ते आयकूंक मेळा जाल्यार तुम्ही कितले बागेक संतोष आनी उल्हास पावा सर्गराजांत तुमकां यथेष्ट प्रतिफळ तयार आसा एक घडी बरो आमच्या जिविताचेर नदर घालया देवान आमकां आपल्या सरक्याची आनी सुरपायची गत भोव अपूर्वान रचला तर आमच्या जिविता मुखान देवाक महिमा दिवचे खातीर आमच्या जिविताचो देव बरें करचो जायचे कोणी कितेंय सांगून दीत दुरसोंग दीत आमी बरें करचें सोडिनाये तशेंच आमच्या दिसपट्या जिवितांत बरें करतेल्यांक फातर मारचें जावं आमच्या चिंतनांनी उतरांनी आनी करण्यांनी रावयलें तर आमचें जिवीत आशिर्वादीत जाता मोगळा सुमया बरें करून कितलें साध्य आसा तितलें कर बरें करून नाका तर पाड करी नाका म्हणल्यार सांगण्या घाल आमी उदार मनाचो जावन बरें करून कुटुंबांत वाड्यांत समाजेंत बरें करतेल्या विशीं बरें उलोवन तांकां प्रोत्साहन दिवंक आनी अशें हेरांचेर वाचचें मरणाचें फर्मान चुकोवंक वावरूंक म्हाका कृपा दी तुमची जबाब सुमया म्हजो बरोवसो सडय हेरा म्हाका दुर्साताना म्हजे विशीं वायट खबरो करताना बरें करताना प्रोत्साहन मेळनातल्या वेळा बरें करतेल्या चिंतना उतरां आनी करण्यांनी बरें करून कसताना सुमया काबूत आमची कर नमस्कार आणि प्रणिपात करता हूं ये सुमया जेजू क्रिस्ता आणि म्हज्या फाटल्यान येऊ जो कोण आपलो जीव वाचोंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव नेसायकी वाटयता मोगचनो एक दादलो लंग्साचे कॅन्सर पिडेन ओडवलता
सबारांक बरें केल्लो, सबारांच्या कामांनी आदार दिल्लो. अवचित ही पिडा ताका आयिल्ल्या वेळार ताका भेटता आसतना तो म्हणालो, फादर मस्त कश्ट जातात, हो कुरीस स्वीकार करूंक हांवें स्वप्नांत ती चिंतूंक ना. म्हाका असली पिडा येत म्हूण. मोगचनो असली परिस्थिती 7 जाणांची. थानेल्यांक उदक, भुकेल्यांक जेवण, पिडेन आसलेल्यांक भलायकी, बंदेन आसलेल्यांक सुडका, पातक्यांक बोक्सांनी दिल्ल्या जेजूक मेळिल्लें इनाम कुरीस. पूण जेजू तो कुरीस मोगान स्वीकार करता. बापाची खुशी आनी ताका आमचे थंय आसलेल्या मोगा संबंदा वरवीं मात्र जेजूक अशें करूंक साध्य जालें. एक घडीभर आमच्या जिविताचेर नदर घालया. सबार पोटी आमी कितलें बरें करून जियेल्यार, हेरांक कितलें बरें केल्यार आमकां कश्टा वयर कश्ट सुकल्लें ना. सबार पोटी त्या घडये कांगाल जालें हांव, देदेस्पो जालें हांव, देवाक दुर्स जालें हांव, देवाचेर फातींनी दंडळ्ळ्या. हे म्हाका कित्याक, म्हज्या कुटुंबाक कित्याक सवाला वयर सवालां आमी उडयल्यांत. कश्टा फाटल्यान सुखा सामून मालगड्यांनी सांगिल्लें आमी आयकलां. सांजाकोब ताच्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 2 आनी 4 म्हणटा, नाना तरेचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हूण तुमी लेखी जाय. भावार्थ फारक केल्ल्या वरवीं तुमचे थंय तिरासान उब जाता. तिरासाणीच्या पावंडाक पावल्यार तुमी जाणटी आनी शेगुणी जातेल्यात. मोगळा जेजू कोणाक जर म्हजो फाटलाव करूंक खुशी आसा तर तो आपणाकच इन्कार करून दी. आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी म्हणल्यार तुज्या उतराक घाल. हांवें म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताचे कुरीस मोगान स्वीकार करूं. तुज्या कुर्साचेर नदर खंसून परवशान फुडें समकोवंक आदार दी. जिणयेचे कुरीस चड जड जाताना तुजेर अखंड भावार्थ दवरूंक म्हाका आदार दी. तुमची जबाब, ये कुर्सा जा तूं आमचो बरवसो. आत्मीक जिणयेंत शेळेपण येताना, जिवीत नाका म्हूण भोगताना, पिडेशिडेन वद्दाडताना, दुबळीकायेंत सलवताना, कुटुंबांत संबंध बिगडताना, भोगसूंक कश्ट जाताना, राग मोसूर परीकपणाची चिंतना म्हजी मोत विरार करताना, सुमिया काकूत आमची कर. सोमेस्ता होची निंदा आणि दत्तने तुम्ही भोगली. आणि एक वाटेन तसले कष्ट सोसतेल्यांची संगाती तुम्ही जाल्यात. बंदेत असलेल्यांच्या खंती दुकान लेगोन तुम्ही वांटो घेतलो आणि तुमचे आस्त बदीक लुटून व्हरून तुम्ही संतोषान सोडले. कित्याक ताचे प्रासड बरी आणि शाश्वत बाळता तसली ग्रेस्त काय
तुमचे स्वाधीन आसा म्हण तुम्ही जाणा जाल्यात तर आता तुमचे धैर्य साडी नाकात कित्याक ताचे वरवीं तुम्ही एक वर्ते इनाम जोडतेल्यात एक तरणाटो इंजिनियरिंग ताचे जाला आम्हाला पिऊन सोक लांब चाललो ते सोडून एक वर्ष रावलो परत पडलो उठून भायर येवंक कस्ताता आवय बापायक भाव कस्तातान एडमिट जालो परत सोडलें परत पडलो कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना कस्ताता वडताता ताका पळयतना बिरमोत दिसता मगचनो आमचे जिवितांत असली सवार गणिता आसूंक बरो आमी वडटाव उठून प्रयत्न करन आसा जेजू सोगरीस जेजूच्या पातकाचो करीस न्ही मनुष्याच्या पातकाचो बरादी करीस सर्गा संसाराचो दई मनुष्याचे पाताक म्हणल्या कुर्साच्या वजनावरी धरणीक शेवटाला दीस रात म्हणून लेगीत नासतना लोकांची सेवा केलो उपास आनी मागण्यान देवाची संगत सोडलो वाऱ्याला शांत केलो मेल्ल्यांक जीव केलो विविध पिढेशेन कस्ता दुखी धरणीक शेवटाल्यांक उठयलो जेजू म्हज्या आनी तुज्या पातकाच्या चढावरी अस्त जालो आमच्या जिणे पयनाचेर नदर घाली जाल्यार आमी सवार पोटी सलवणी निराशा पिडाशिडा पाड सवयो अशांती असमाधान म्हणल्यार कुर्साबादा पडता विविध कारणांनी आमचे बरे संबंध आमी वगडायता पडणे मनुष्याची स्वाभाविक आत्मीक जिवितांत वाडा जायतर पडणे गरज पण पडल्या उपरांत परत उठचे दैवी कोण जावन आसा सांबाळो फिलिपिकांक बरोवन अते 4 वाक्यात 3 सांगता की म्हाका बळ दिलेल्या सवे सर्व संती करून हांव स्वता म्हज्या जिणेंत पडण्यात उठून हांव एक मॅट काडटना उरली सर मॅटां सोमी काडटा सोमी म्हाका बळ दिता ह्या वरवीं म्हज्या जिणेंत बरो शांती मोडुले संबंध जिवाळ करूंक साध्य जाता म्हजो सुक्रीस जडाय समून लेगीत आसतना हेरांच्या कुर्साक खांद दिलो तर म्हजो क्रिस आडवायसो जाता मोगळां जिसू कुटुंबांत तशें समाजीक हेरां संगी बसून जियेतना शिकपाचो भार सरतना पिडाशिडा दोस्ताना कामाचें वतार सरतना हेरां तिरस्कार मेळटाना हांवें निराशेच्या कुर्साबादा पडूंक सोडिनाका तुवें उठून फुडें समकाल्या वरवीं तुजे कुर्साचेर नदर दवर हांवें फुडें समको बरोसो म्हजे थंय सडय हेरां तांच्या जिविताच्या कुर्साबादा कस्ताताना मोगान आनी बरोशान तांकां उखलूंक म्हाका आदार दी तुमची जबाब सुम्या म्हाका उठोवंक शिकय म्हज्या उणेपणांत हांव न्हू म्हजो बाबात दंडलतना म्हज्या स्वार्थांत हांव न्हू जिणेंत सलवताना निराशेच्या चिंतनांत हांव न्हू सुम्या काकोतामची घर Cursa saule ubo rauta shanti maka melcha usuna sa gaile ha aramaka dilcha krisa kusa amaruka जेजू आपल्या दुखेस्त मायेक बेडता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मियान जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भगिनी कुर्सावरी सोडलाय सगळो संवसार
तवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक धारीचे तलवारी परी तुजें काळीस पापसितलें. हो बाळक इस्रायेलान सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतलीं गुटाचीं चिंतनां भायर पडटलीं. एका पिरगजेंत एक भुरगो ऊन आसलो. 25 वर्सां आवयन ताची जतन घेतली. मरान पावलो. एका याजकान तिका बुजयलें. जायते बरें सेवा तुवें केली. आतां समाधान पाव म्हणल्या वेळार ती आवयची उतरां, ना फादर, म्हाका कश्ट जावना. तो न्हिदोन आसलो तरी पुरो आसतें. मुसो म्हणलो एक भुरगो आसा म्हणलो संतोष आसतो न्ही. सबार आवयांची बापायांची बोगणां हिंस जावन आसात. मोगरचनो कुर्सा वाटेर जेजू आनी मोरी एकामेकाक भेटतात. एकामेकाचेर दिश्ट घालतात. ती दिश्ट मोगाची, दिश्ट बुजावणेची, दिश्ट सांगातपणाची, दिश्ट धैर्याची, दिश्ट तृप्तेची. थंयसर कितेंच उलोवन येना, कोणाचें दुरसोन येना. मुरयेची भेट जेजूच्या कश्टा वेळी मोगाचो सांगात दिता. कुरीस वावन फुडें समकोंक देवाच्या कुशेक खालती मान घालन बरवशान जियोंक घटाय दिता. आमच्या कुटुंबात जिविताचेर नदर घालतना कुटुंबान आवय बापाय आनी भुरग्यां मदलो संबंध मोती काडटा. आवय बापाय भुरग्यांची पयलीं भावार्थी शिक्षकां जावन भुरग्यांक देवबिरांतीन आनी भावार्थान वागोवची जबाबदारी ती चलयतात. पूण सबार पोटी आवय बापाय संवसारी फुडारा खातीर मात्र तांकां तयार करतात आनी दराबस्त शिकयतात. आत्मीक जिविता विशीं गण्णे करिनात. आमी कश्ट काडल्यात. भुरग्यांनी कश्ट काडचे नाका म्हणल्यार अशीर चिंतपाद्वारे भुरगीं जिवितांतल्या कश्टांक समस्यांक फुड करूंक सखनासतना जिवीत होगडायल्लीं गडितांय आसात. सांबावलान एफेसकारां बरयल्ल्या प्रमाणे तुमच्या भुरग्यांक बूद सांगून तांचे सुखी थिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. ही जबाबदारी हर एक आवय बापायन समजून भुरग्यांनी सूख केल्ल्या वेळी सवालां विचारन तांकां सारक्या वाटेन चलोवंक मार्गदर्शन दिवंक आसा म्हणलें समजयतात. मोगळा जेसू जशे मुरयेन कुर्सा वाटेच्या पैना वेळी तुका बरवसो दिलो, सांगात दिलो, तशें हर एक आवय बापायनी निरंतरी तांच्या भुरग्यांक सांगात दिवंक, प्रोत्साहन दिवंक, थिदवंक आनी तांकां एका बऱ्या फुडाराक बरवशाची व्यक्ती जावन फुडें समजोवंक, बरवशाची वात जावन तांचे जिवीत जळाशें करूंक कृपा दी. भुरग्यांक आवय बापायन मानान गौरवान लेखूंक तांकां कृपा दी. तुमची जबाब जेजू भलायके बरीत संबंध दवरूंक म्हाका शिकय. म्हज्या आवय बापाय सवें जेजू भलायके बरे संबंध दवरूंक म्हाका शिकय. म्हज्या भुरग्यां सवें जेजू भलायके बरे संबंध दवरूंक म्हाका शिकय. कुटुंबांतल्या मालगड्यां सवें जेजू भलायके बरे संबंध दवरूंक म्हाका म्हज्या शिकय. शेजाऱ्यां कडेन जेजू भलायके बरे संबंध दवरूंक म्हाका शिकय. म्हज्या धर्मीक वडिलां कडेन जेजू भलायके बरे संबंध दवरूंक म्हाका शिकय. म्हाका दुखयतल्यां सवें जेजू भलायके बरे संबंध दवरूंक म्हाका शिकय. सुमया काकोत आमची कर. सुमया काकूत आमची कर. सातुकीची बाई माई बाप चलांते माई मोगाळ रडू नाका पातांची पळय नाका राजी दादा नामी सांडून पाती जिणी बुजय दिल्या तुका माई पंचवीस दिसांव
सिरेन सोसिमाव जेजू कुरिस्वावांक कुमो करता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता जेजू घेवन वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमाव नांवांचो नाडाक गेल्लो ते वाटेन पाटी येतलो तो तांकां मेळ्ळो ताका ताणें धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांद्यार तो दिलो. मलगड्याक ह्या जाकांच्या घरा हांव सेवा दिवन आसतना थंयसर जायते तरणाटे विविध जाग्यांत हांव ह्या जाकांची सेवा करतात. सबारभोवटी ह्या जाकांचे हागल्ले मुतुले काडची ती सेवा पळयत आसतना हांव विस्मीस जाल्लोय आसा. तरणाटे असलें सेवा असलें बरें मन आसा गी मोगाचेनो आमी वा आमचे बावारी असली साबार घडिता आमी पळयल्या जावंक बरो. कुर्सा वाटेच्या पैनार जेजू कुरिस्वावांक सांगात दिल्लो व्यक्ती सिरेनाचो सिमाव सिपायांच्या वत्ताक लागून तरी जेजूच्या कश्टांत वांटेली जावचे भाग ताका मेळ्ळे. जेजूचे म्हणले सीस ताणें बरें केल्ले व्यक्ती थंयसर नातले तरी सिरेनाच्या सिमावक ताका कळीत नातले तरी सोडवणदाराची सेवा करता आनी जेजू ताची कुमोक मोगान स्वीकार करता. आमच्या जिविताचेर नदर घालतना सुमयाची उतरां मातेवाच्या वांजेलांतली अध्याय 25 वाक्या 40 उगडासाक येतात. जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हाना भावा मदल्या एकल्याक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. सिरेनाच्या सिमावक तसो प्रतिफळ लाभलो. आमी हेरांच्या कश्टा दुखां पावतना आमकांय तसो प्रतिफळ लाभता. मलगड्यांची एक सांगणी आसा संतोष वांटून घेतल्यार दर्तो जाता दूख वांटून घेतल्यार ते उणें जाता. पेल्यां खातीर जेन्ना आमी कुरीस वावयता आनी केन्ना पेल्यांच्या कुर्साक खान मारता तेन्ना आमी निजाकी सुभागी. जेन्ना हेरांच्या सुखा दुखान कश्टांच्या घडयांनी वांटेली जावन तांचे दूख हाळू करता तेन्ना आमी जेजूच्या कुर्साक खान मारता. आमची देणी आमची सकत पेल्यांचे कश्ट हाळू करूंक आमी वापरले तर खंडीत जावन व्हरतो प्रतिफळ आमकां लाभतलो. मोगळा जेजू पेल्या थंय उदास जावचे बरें मन दी. एकामेकाच्या जिवितांत तांच्या आनवाराच्या अवघडाच्या अर्थीक संकश्टाच्या समस्यांक पिडेशिडेक म्हजी तांकी पुरती सेवा वा कुमोक दिवन तांकां भरवशान जियोंक प्रेरण जावंक म्हाका कृपा दी. तुमची जबाब सुमया कश्टांतल्यांक कुमकेचो हात दिवन तांचे थंय बरवसो जिवाळ करूंक कृपा दी. सुमया कश्टांतल्यांक कुमकेचो हात दिवन तांचे थंय बरवसो जिवाळ करूंक कृपा दी. विविध रितीच्या कश्टांनी आसलेल्यांक स्पंदन करूंक सुमया कश्टांतल्यांक कुमकेचो हात दिवन तांचे थंय बरवसो जिवाळ करूंक कृपा दी. पेल्यांच्या गरजांक सदां फावोवंक सुमया कश्टांतल्यांक कुमकेचो हात दिवन तांचे थंय बरवसो जिवाळ करूंक कृपा दी. उत्तेजीत उतरांनी हेरांचो बरवसो सोडोवंक सुमया कश्टांतल्यांक कुमकेचो हात दिवन तांचे थंय बरवसो जिवाळ करूंक कृपा दी. पेल्यांची गरज समजोवंक सुमया कश्टांतल्यांक कुमकेचो हात दिवन तांचे थंय बरवसो जिवाळ करूंक कृपा दी. सुमया काबूत आमची कर. सुमया काबूत आमची कर. तुझे सृष्टी देवा तुझे सृष्टी देवा दरियासा विशिव आशी सुयों दरी देवा सोविस्तेसा वेरोनिका जेजूची मुखामळ पुसता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता. पळया म्हजो सेवक सुफळ जातलो.
तो वरतो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो वेंचणीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दांपून रावतले. कित्याक केदींच सांगोंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकोंक ना तें तांकां कळीत जातलें. एक चली दुसऱ्यांच्या घरात काम करतले, उणो सांबाळ, त्या घरांत जायते कश्ट, ताका थंयसर जायते त्रास भोगतले जाल्यार प्रामाणीकपणान त्या घरान काम करता. कितेंच प्रतिफळ तें आशेना. आपणे आईला आपण काम करता म्हणली भोगना, पूण ताच्या काजाराक त्या कुटुंबान ताका एक व्हडलो पैसे ताका दिले, वर्थे पैसे दिले आनी त्या मारीपा ताच्या काजाराच्या खर्चा बाबतींत ताका कान मारलो. आनी त्या देखून हे चली म्हणटा, हांवें प्रामाणीकपणान काम केल्ल्याक म्हाका प्रतिफळ मेळ्ळो. आमच्या जिवितांत असलो अनुभव आमी जोडला जावंक पुरो. आमी केल्ल्या वा आमी दिल्ल्या प्रामाणीक सेवेक आमकां प्रतिफळ लाभला जावंक पुरो. वेरोनिका एक दैरादीक स्त्री, तो काळ दादलो प्रधान आनी स्त्रियांक समाजांत चड मान नातलो आनी एका परकी दादल्या लागीं परगट उलोवचें व्हड अपराध म्हणून जाणट्यांनी निर्माण जाल्लें तरी कश्ट सोंसलेल्या जेजूची गरज समजल्ली वेरोनिका सर्व नियमां आनी बंदडीच्यो सांखळ्यो तुटोवन मनशापणान मुखार सरता आनी धुळीन आनी रक्तान बुडयल्ल्या जेजूचे मुखामळ पोसता. हांगासर संवसाराच्या कायद्यांक अडखळीन मिकवून मनशापणाचे म्हत्व उखलून धरची करणी ती आदारता. तिचो प्रतिफळ जेजू आपणाचेच मुखामळ त्या तुवाल्यार खोसून तिका दिता. आयच्या समाजाचेर एक नदर घाली जाल्यार आज मनशापण मनशांतय आसा गी म्हणलें सवाल उपजाता. आज धर्माच्या जाती कातीच्या नांवान जावची ती विरांकूळ घडिता मनीस अंतकारांत सांपडलेल्यांक साक्ष. आयच्या समाजांत वस्तूक पैशांक मनजातीक मोल आसा, पूण देवाच्या सारक्याचे स्वरुपान रचलेल्या मनशाचे जिवीत विद्रूप जाला. आज अन्याय आनीत राजवट चलयता म्हणली भोगना उदेल्यांत. कोलकाताची सांत तेरेजा, मादा तेरेजा जात मात धर्म लेखीन आसतना समाजांत विद्रूप जाल्ली मुखामळां तिणें पुसली. गायल्यो कुडी नितळ केल्यो आनी त्यो कुडी क्रिस्ताच्यो कुडी म्हूण तिणें लेखलें. इसाया प्रवादी आदी 50:8 वाक्य 10 सांगता की भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो दियात आनी दुखेस्तांक बुजयता जाल्यार काळोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो. आज आपूण आपणाक देव समेस्तांक म्हणलें चिंताप सोडून म्हजो पेलो म्हजी भाव आनी बहीण म्हणलें लेखून कुटुंबांत शेजारा वाड्यान पिरगजेन विविध समस्यांक सांपडून आपणाची म्हणली कोणूच ना म्हणल्या भोगण्यांनी विद्रूप जाल्ल्यांचे कश्ट जाणा जावन तांची दुखां बसो मोगाचो सांगात दी वेरोनिका बरी धैर्य आनी बरें मन गरज. जेजूचें प्रतिरूप जावया, हेरांतय तें प्रतिरूप देखया. मोगळा जेजू, तूं तुजें देव सैम सांडून मनशा रूप घेवन ह्या संवसारी मनशापणान जियेलोय. हर एकल्याचें तुवें मुखामळां पुसलीं तर हांवें तुजे सारकें बरें करूं. कितेंच अडखळ ना म्हणलें समजून हेरांच्या जिवितांत बरवसो हाडूं हांवें फुडें सरोंक म्हाका आदार दी. तुमची जबाब सुमया पेला ती तुजे मुखामळो हांवें पळयशें कर. मनशापणान बऱ्यो करण्यो आदारन बरें करतल्यांक पाठिंबो दिवन समेस्तांक धैर्यान समस्ये धैर्यान फुड करूंक दुसोने मेळ्ळ्यार बरें करूंक सुमयांक काकूत आमची कर.
तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मियां जेजू क्रिस्ता कित्याक तुझ्या बगे सगळे सोडलाय सगळो संसार सर्वेस्पराच्या क्रोधाच्या दांड्या वरवीं क्यास्त भोगल्लो मनीस हांवूच तो उसवाडान न्हय बगार अंतरान ताणें म्हाका व्हेला आनी चलयला कातरलेल्या फातरांनी म्हजो मारोग ताणें आडयला म्हज्यो वाटो ताणें वांकड्यो तिंकड्यो केल्यात रेव्यान ताणें म्हजे दांत मोडल्यात हांव न्हू एक स्त्री म्हजे लागीं आयिल्ल्या वेळार मंदबुद्धी भुरग्यांक जायती वर्सां सेवा दिल्ली पूण आतां कॅन्सर पिडा कश्ट जाता पूण एक बरवसो तिचे थंय आसा आनी म्हणटा पदरां उरता हांव बरी जातली सुमयाचेर म्हजो बरवसो सुमयाचेर म्हजे पातयेनी आमी सबार पोटी सुमयाचेर बरवसो पातयेनी दोन फुडें सुमकोन आसा कुर्सा बंदाक जेजूचें हे दुसरें पडणें कालवारीच्या वाटेर कुरीस घेवन मुखार सोमकोसो जेजू मनशापणाच्या कुडीच्या अस्गगायन पडटा जाल्यार आपलो शेवटो जाणा आसलो तो देरेस्पो जायना सुलवणी मानून घेना बगार आपल्या शेवटा कुशी बुरवशान मेटां काडूंक मुखारून वता बापाचे मिसांव संपूर्ण कसो दृढ मनाचो निर्धार बापाचे बोळ आनी बरवसो ताचे सवें आसल्यान पडल्यारी परत उठोवंक ताका साध्य जाता मनशा जिवीत एक व्हड मिस्तेर आमी चिंचे एक आनी आमचे जिवितान घडचे आनी एकच आमी चिंतले मेळनातल्या वेळी आशिल्ले घडनातल्या वेळी निराशी जाता सबारां बरी शिकल्यान काम ना सबारांचे ह्या दिसांनी काम गेला बरें शिकल्यारी शिकनातल्यारी हो त्यो सिरीक लाबानान अवचित कुटुंबान मरना चिंतनातल्यो पिडाशिडा उदेतना जिवीत कांगाल जाता देदेस्पो जाता बरें शिकाप दिल्ले तरणाटे तांचेच खुशे प्रमाणे जियेताना वायट सवयीचे गुलाम जाताना कश्टकान काम करिनातल्या वेळार आवय बापाय निराशी जातात आजकाल भुरगीं मोबायलाचे गुलाम जावन कुटुंबाचे संबंध बिगडताना रागा जाता देदेस्पो जाता असल्या परिस्थिती वेळा पवित्र मोलादीक जिवीत नाश करया म्हणली भोगणां सांबारांक उदेली आसात पवित्र पुस्तक आमकां सांगता की देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना देवाक आमकां आपणूक बरें करूंक एक घडी पुरो दुसऱ्या पडण्या वेळी उठलो जेजू आमकांय देवाचेर अखंड बाबार्थ दवरून बरवशान आमच्या जिविताच्या विविध पडण्यांतान उठोवन फुडें समकोवंक प्रेरण दिता मोगळा जेजू म्हज्या जिवितान विविध कश्टान नश्टान पिडेशिडेनी विविध समस्यांनी अडचताना निराशी जावंक म्हाका सोडी नाका कश्टांक धैर्यान फुड केल्यार जैत मेळटा म्हणलें समजून चलवून एक भियेन आसतना निरंतर प्रयत्न करूंक बरवशेच्या उजवाडान म्हाका बर आनी हेरांच्याय पडण्या वेळार तांकां सागंत दिवंक बरें मोन दी तुमची जबाब सुमया म्हाका बरवशाचो व्यक्ती कर जिवितान निराशपण भोगताना जिवितान सलवणी मेळटाना जिवितान कश्टा वयर कश्ट येताना हेरांच्या पडण्या वेळार तांकां आदार दिवंक सुमयांक काकूत आमची कर तुला पळयता सरकार वाटाम कांदा कयता तुजो मोग तुजो मोग तुजो मोग तुजो मोग संसार पत्कन आसलो तेन्ना देव लोक उमेद जावनी ग्रस्त
तुझो मोग वियाळटा आज क्रिस्ता हात विस्तारून उमकारताय कुर्सा तुझो मोग फाटला काळग्या संसार तुझो मोग आमा पाक्या मनशा तुझो आठवें सेसांव जेजू जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक बुजयता आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमियान जेजू क्रिस्ता म्हज्या लोकाचो नाश जालो तो पळोवन म्हज्या दोळ्यांतल्यान दुखांचो वाळस वळटा म्हजे दोळे तांबा नासता दुखां गळयतात तांकां सुशेगस ना जाला सर्वेस्परान सर्गींत हांव दिश्ट घालून पळे पर्यान म्हज्या शहराच्या सगळ्या दुवांची गत पळोवन म्हजे दोळे म्हाका कंतिश्ट करतात. एक कॅन्सराची स्त्री 12 वर्सां कश्टाली पूण केन्नाय आपणाची भुरगीं टेन्शन करतात तांकां बेजार जाता दूख जाता म्हणल्या खातीर केन्नाय आपणाचे कश्ट तिणें दाखयले ना समाधानेन ती आसली आनी एक दीस समाधानेन मरण पावली. आमच्या कुटुंबान आवय बापूय 12 पोटी भुरग्यांक कश्ट नाका तांणी टेन्शन करचें नाका म्हणल्या खातीर गुपीत कश्ट सोंसली कितलींय जाणां आसात. जेजूच्या कुर्सा वाटेच्या पैना वेळार ताचे तावन बरेपण जोडुल्लीं 6 जाणां नापायस जाल्लीं. कुर्साय ताका म्हूण बोबा मारून ताका कुर्साच्या मरणाक कारण जाल्लीं तरी थोड्यो स्त्रियो जेजू तावन कुडीचे आनी आत्मीक ग्रेस्तकाय जोडुल्ल्यो जेजूचो पाटलाव करून वेतात. जेजूचे ओळवळे पळोवन दुखां गळयतात. जेजू आपणाचे ओळवळे लेखी नासतना तांकां बुजयता. ताच्या ह्या बुजवणेच्या उतराद्वारे तांची दुखां पुसता आपणाचे उपकारी म्हूण तो दाखयता. आज आमच्या जिवितांत येवचे ल्हान ल्हान समस्ये कश्ट आमकां व्हड कुरिसपण भोगतात. म्हजी पिडा शिडा सोंसली काय पिडा गुण जाता म्हणलो बरवसो उणें जाला. आमी आमचेच कश्ट व्हड म्हूण लेखून कुरवोन सुस्कारन आसता. 12 फावटी देवाचे दुबाव उसारता. सेमिनेरींत आसतना हांव मस्तुबटी वेंडलोक आस्पत्रेक वेतलो. थंयसर तांची परिस्थिती पळयतना 12 फावटी म्हजे कश्ट वा आमचे कश्ट कितेंच न्हय म्हणली भोगना म्हाका भोगुल्लीं आसात मोगाचें न्हू. सांपेद्रू ताच्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 8 सांगता की शेकी तुमी सोमेस्तानी एका मनाची एकामेकाचे सुख दुख चिंतली भाव भयणीचो मोग करतली दयाळ आनी कालत्या स्वभावाची जाय तर म्हजी भाव भयणी कसताना मनशापणान बरोवन आमचो स्वार्थ सांडून हेरांक बरें करूंक आनी तांचे थंय एक नवो बरवसो उद्देश करूंक कृपा मागया. मोगळा जेसू ನನ್ನ ಜೀವ ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಪರರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ म्हणल्या भोगणानी तुवें तुझे कश्ट पुरासान लेखी नासतना हेरांचे कश्ट चिंतून तांकां बुजयलें. हांवें म्हज्या जिवाचो लेखावर तो हुस्को सोडून पेल्याच्या गरजांक तांकां आदार दिशें आनी एकामेकाचो हुस्को काळजान दवरून हेरांच्या जिवितांत बरवशेचें कीर्ण हांवें फांकयशें कर. तुमची जबाब सुमिया म्हजी उतरां बरवशाची कर. म्हजे कश्ट लेखी नासतना हेरांक बुजोवंक जिवायतांत निराशे जाल्ल्या व्यक्तींक बेडताना म्हजेच कश्ट वर्ते म्हूण लेखून हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करूंक फाटीं सरच्या घडये हेरांच्या जिवितांत बडवसो सोडोवंक सुमियांक काकुतामची कर. म्हजी खरीशी संपत्तील्या निसकी तुम्ही सजडा जागेया पाकाच्या गुलामपणांतले सुटिल्या हवागी गीते माया मोगानी पोटाची येवचे. तुम्ही मोठे
nove estação, Jesus distributing kusabanda parta. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येशू मियान जेजू ख्रिस्ता म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाड दाखयली, म्हजें खाड व्हरतेल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले, केज्ञा आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. एक दादलो ताच्या सेसारा ताच्या कुटुंबांक घरांक जायतें बरें करतलो, पूण ताच्या जिवितांत ताच्या कुटुंबांत ताच्या भुरग्या बाळांक कश्ट सुकल्लें ना. हें पळयल्लो ताचो जारी म्हजे लागीं विचारता हें कित्याक तो इतलें बरें करता, ताका कित्याक कश्टा वयर कश्ट. दोंडपराचें वोत कठीण जेजू ख्रिस्त घेवन समकाताना वताचो बर, आंगार खोडद्याचें मार, मस्तकाक खांद्याचो मुकुट आनी खांद्यार बरादी कुरीस वावून बेसो जेजू परत तिसरे फावटी पडटा. संवसारी सैमान देखलें तर तिसरे फावटी पडलो जेजू परत उरचो ना म्हूण चिंतल्यार दैवीक बळान तो उरता. कित्याक ताच्या मिसावाची समणी थंयसर न्हय म्हणलें स्वस्थ तो जाणा आसलो. देखून तो उरता, तो कंगाल जायना, निराशी जायना, बगार आपलो शेवट सोडूंक दृढ मनान तो उरता आनी पुर्वशान फुडें समकता. आमच्या कुटुंबाचेर आमी नदर घालतना हरी एका दिसा जायते संगती आमी चिंतल्या बरी घडणान दादल्या स्त्रिये मदें बेलशिल्लो संबंध, भुरगे आनी आवय बापाय मदो संबंध, माई सुना मदली दुस्मानकाय, कुटुंबाची आर्थीक परिस्थिती, भुरग्यांच्यो गरजो हे सगळें आमकां शेवटिता. पावनात म्हणल्यार एकामेकाची बोगणां समजनासतना, एकामेकाक मान आनी गौरव दिनासतना जियोवचें आमकां विरार करता, देदेस्पर करता. ह्या घडयांनी जिवीतच एक वचें जावंक पावता. वांचचें कित्याक कोणा खातीर म्हणलीं सवालां उपजातात. थोड्या कुटुंबांनी पिडा शिडा सुकली ना, समस्ये मुक्त जाल्ले म्हणना, कश्टांक अंत म्हणलें ना. असल्या परिस्थितींत देव आसा, देव कित्याक हें पुरो जावंक सोडटा म्हणलीं निराशेची चिंतना दोस्तात. मोगलां जेजू म्हज्या जिणेंत मेलच्या असायक निरासपणाच्या बरादी कुसाबंदा अडचण जिवीतच नाका म्हणच्या पावंडार हांव पावताना म्हजो गोरवसो तूं जा. कश्टाच्या काळोखांत जियोवच्या पेल्या गोरवशाचो उजवाड हांवें जायशें कर. तुमची जबाब सोम्या म्हाका जैत व्हरून करपा दी. म्हज्या जिवितांत मेलच्या कठीण सलवण्या वयर कुटुंबां जिविताची जबाबदारी जड जाताना म्हज्या बेसांत दिल्ली बासपाळोंक त्रास भोगताना जिनीस एक बरादीक वचें म्हूण भोगताना सोम्या कागोदामची कर. तुम्ही किती केले ते म्हाकाच तुम्ही केले. म्हज्या ल्हाना भयणी तुम्ही किती केले ते म्हाकाच तुम्ही केले. हांव मुकेलो म्हाका तुम्ही काम दिले. हांव ताणेल्लो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तुम्ही कितें केलें तें म्हाकाच तुम्ही केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुम्ही कितें केलें तें म्हाकाच तुम्ही केलें. धवे estação जेजूचे आंग वस्तर कान विणगो करतात.
आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मिया जेजो क्रिस्ता संसार देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणा प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणी ती वोंपिनान लुबिनान वा तुप्यांनी पुंजयनान तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. एक तरणाटी चली लग्ना जिविताक आयती जाल्ली. तिच्या तरणाटपणा वेळार तिने मोग करच्या त्या तरणाट्याक आपल्या कुडीच्यो विणग्यो फोटो तिने धाडिल्ल्या वरवीं कठीण समस्याक ती सांबाळली. त्या तरणाट्यान त्यो सकड फोटो फेसबुकार वा इतर माध्यमां मुखार पब्लीक केल्ल्या वरवीं तिची मर्याद गेली आनी ती म्हणटा म्हाका वाचचें नाका म्हूण बघता हांव जीव घात करता हांव मरता. मोगचनो आमच्या सुखी वरवीं थोडे वरवीं जायते कश्ट आमचेर आमी वोन घेतिल्ली सन्निवेशां आसूंक पुरो. जेरुसलेमान जेजो प्रवेश येतना आपले आंग वस्तुरान धरणीर पातलावन जय जय दाविदाच्या पुता म्हूण बोबो घाल्लो तसो लोक ताचे आंग वस्तूर काडन परगर रितीन ताका विणगो करून नालिसाय हाडतात. जेजो हे घडये कोणायकी दुरसाना बदलाक बापाचे कुशे खालती मान घाल मौनपणी हे पुरो सोंसता. बोरवशान बोरलोलो शेवट जोडच्या खातीर आपणा बगुल्ली नालिसाय अकमान लज हाची परवा तो करिना. आपले मिसां संपूर्ण करच्या खातीर तो नालिसाई सोसून व्हरता. आमच्या सजिविताचे नदर घालतना सांबावलाची कोरिनकारां बरयल्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्या 19 उगडा सारता की तुमच्यो कुडयो पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण तुमी नेनान घे. देवाच्या आत्म्याचो वस्तेचो जागो जावन आसच्या मनशा कुडीक गौरव दिवचो आमचो कायदो आनी कर्तव्य. पूण आमी कितें केलां. आमी हेरांच्या जिवितां नालिसाय हाडल्या. हेरांचो मान सामुहीक तरान काडला. हेरां विशीं खबरो उलोवन तांणी आमचे लागीं उसारलेल्यो गुटाच्यो संगती हेरां कडेन सांगून तांकां नालिसाय हाडल्या. एक सत जावन आसा की गेल्लो मान परत फाटी मेळना म्हणल्या बरी हेरांच्या नांवां काडिल्ली नालिसाय फाटी हाडूंक जायना. तेगून सांबावलो कोलसेकारां बरोवन अध्याय 4 वाक्या 6 सांगता की तुमचे उलोवणे मीठ घालून रूस दिल्ल्या बरी नाजूक जावं. म्हज्या घरांत वाड्यांत पिरगजेन सर्व लागीं तांकां उत्तेजन करची उतरां उलोवंक आमी शिका जाय. म्हज्या वडिलांक आनी कुटुंबाक नालिसाय हाडिनाये. म्हजे नेसान म्हजी कूड दमचे आनी म्हज्या कुडीचो गौरव सांबाळता तसलें जाय. म्हज्या चिंतना उतरां करण्यांनी हेरांक विणगे करिनासतना हेरांची कूड पवित्र आनी देवाचें मंदिर म्हूण समजून फावो त्या मानान आनी गौरवान तांकां लेखतलो म्हणलो निचेव करया. मोगळा जेजू हर एक मनशाची कूड पवित्र आत्म्याचे जिवे मंदिर आनी हर एक मनीस घाणान आनी मानान भरलोलो म्हणलें समजून तांचे विशीं बरें उलोवचें मन म्हाका दी. म्हजे सुखी दांबून व्हरूंक पेल्याक हांवें विणगो करूंक म्हाका सोडी नाका. बोरवशाचो यात्रेक जावन म्हज्या पैनार सांगात दिवच्या हर एकल्याक मानान आनी गौरवान सांबाळूंक कृपा दी. तुमची जबाब सुमिया म्हाका बरें मोन दी. म्हज्या पेल्याक गौरव दिवंक म्हज्या दुखच्या उतरांनी तांकां अपमान करिनाशें हांवें दुखयल्यांक बोगसूंक म्हजो राग द्वेष सांडोवंक हेरां विशीं उत्तेजनाची उतरां उलोवंक सुमियांक काकूत आमची कर. Jenny
जेजू को कुर्सार खेळायतात आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सोम्यान जेजू क्रिस्ता कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला आणि पुतांनी आपले आवयचे हक्का मानून घेवंक जाय म्हूण थारायला। जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचे फारीकपण दिता। जो आपले आवयक मान दिता तो दिर्वे जमयतल्या मनशा परी। जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या काशा भुरग्या उद्देशी संतोष मेळटलो आणि तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव ते आयकतलो। जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांबावक मेळटले। जो सर्वेस्पराक विधेय जावन चलता तो आपले आवयक संतोष भरीत करता आणि साकर दनयाची सेवा करता ते भशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता। एका इस्कॉलांत शिकोवचो मास्तर वा मेस्त्री म्हाका म्हणालो एक दीस एका भुरग्याक चलया भुरग्याक जोर केल्ल्या खातीर ह्या भुरग्यान घरा वचून हेरां लागीं ताचे विशयान आपा प्रचार केलो। ताणें आपणाच्या कुडीर हात घाले आपणाक वांगड्या नदरेन पळयलें आनी अशी ह्या व्यक्तीक ते इस्कॉल सोडून वसा जाय पडलें। मोगाचनो आमकांय हेरांनी खेळायला आमी थोडे बडे हेरांक खेळायला जावंक बरो। कुरड्यांक दिश्ट दिल्ले हात बेऱ्यांनी आयकाशे आनी मोन्यांनी उलयशें केल्ले हात आपोस्तलांचे पाय धरले बुकेल्यांक जेवण दिल्ले हात सगळ्यांक बरें करून सर्गीच्या राजाची शिकोवन दिवन विविध जाग्यांनी समकल्ले ते पाय आतां कुर्साक खेळायल्यात। कितेंच करूंक सकनातले असाय घडी केवळ दूख आनी वळवळे मनशाचो मीत मेहनतलो मोग केल्ल्या खातीर जेजूक मेळिल्लें इनाम कुर्साची खेळावणी। कुर्सार तावन त्या वळवळ्यामध्येच जेजू कोणाकच दुरसाना मोगान बापाच्या कुशेक खालती मांगाल सकड दूख सोंसता। आमच्याच जिविताचे नदर घालया। आज आमच्या समाजान बरें करतल्यांक सेवा दितल्यांक धर्मिकांक विविध तरेचे अडकळीचे खिळे गाळी शिरापांचे खिळे वाईट उलोवण्याचे खिळे तयार असतात। म्हज्याच वाड्यान पिरगजेन समाजेन हांव जावन बरें करूं मुखार सरना पण म्हज्या रागाच्या स्वार्थाच्या गाळी शिरापाच्या मोस्त्राच्या फारीकपणाच्या खिळ्यांनी बरें करतल्यांक हांव खेळायत आसा। समातेवाच्या वांजेलान अध्याय 5 वाक्य 11 सांगता की म्हजे बसो तुमकां आत्मान सोसूंक दोनी बघूंक सतरटी घडपां घालून तुमचे विरोध आड उलयता ते आयकूंक मेळा जाल्यार तुमी कितली बागी संतोष आनी उल्हास पावा कित्याक सरकाराजान यथेश्ट प्रतिफल तुमकां तयार आसा। आमचे किडे बरें करतल्यांनी इनामून स्वीकार केल्ल्यान ते तांकां बरवशेचे किडे जावंक पावल्यात ना तर ती जीव म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर होगडावन घेती। सोम्यान दिल्ल्या बरवशेच्या बळान कितले वायट सोसूंक मेळ्ळ्यार ती आपल्या कामांत हांव फाटी सरोंक ना बरवसो सांगूंक ना बगर आपणाचे मिसां पूर्ण करूंक वावरतात। थोडे फावटी हेरांक दूख दिवच्यान हांव संतोष पावता। हेरांच्या अस्गतकायेन म्हाका तृप्ती मेळटा। हेरांच्या वृत्तीन तांच्या वेव्हारान वयर येवंक सोडिनासतना तांकां हांव खेळायता आनी तांच्या कश्टान म्हाका समाधान लाभता। मोगळा जेजू म्हज्या उतरांनी आनी करणेन हेरांच्या काळजांक हांवें किडे थोपयनासे रावोंक सेवे स्पिरिताच्या मनोभावान वावरतल्या हर एकल्या खातीर मागचें तांकां प्रोत्साह दिवचे नितळ काळीज म्हाका दी। त्या मारिफा तांचे आनी म्हजें जिवीत बरवशान भरलेलें जिवीत जावन रुपीत करूंक कृपा दी। तुमचे जबाब सोम्या म्हाका बिरमोतीचें काळीज दी।
मोदेचे काळीज दे बरें करतेल्या संगी बरें करूंक सुम्या म्हाका बीन मोदेचे काळीज दे म्हजे थंय आसलेलें फातराचें काळीज काडन सुम्या म्हाका बीन मोदेचे काळीज दे म्हजे थंय आसले वायट चिंताप नाश करूंक सुम्या म्हाका बीन मोदेचे काळीज दे म्हाका वायट केल्ल्यांक मागोवंक सुम्या म्हाका बीन मोदेचे काळीज दे सुमयांक खाकोदामची कर सुम्या म्हाका मोदेचे कर जेजू कुर्सार प्राण करता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता ये सुमिया जेजू ख्रिस्ता देखून तू वेदी मुखार तुझी काणीक भेटोवंक वेताना जर तुझ्या भावाक तुझे विरोध काय आसा म्हण तुका उगडास येत तर ती तुझी काणीक तेच वेदी मुखार सोड पहिले वोस आणि तुझ्या भावाकडे राजी जा उपरांत पाटी येऊन तुझी काणीक भेटय एक मलगडी स्त्री आस्पत्रेंत तिका भेटल्या वेळार तिने म्हणली उतरा पर म्हजें जिवीत हांव बरें जियेल्या हांवें कितें करीत तें हांवें केलां म्हजें मिसां हांव बरें हांवें संपयलां देवान केदाळय आपयल्यार वन्ना हांव तयार आसा हांव वेतां कालवरीच्या दोंगरार कुर्साचेर जेजूचे मिसांव संपूर्ण जालें आपलो आत्मो ताणें बापाक ओपून दिवन प्राण करता हेब्रेवांक बरयल्ले पत्र अध्याय 7 वाक्य 20 आनी 7 उतरां संपूर्ण जालीं आदल्या श्रेष्ठ याजका बरी पहिले आपल्या पातका खातीर आनी लोकांच्या पातका खातीर सदांनीत बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना आपणाक ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच फावटी केलें संपदले म्हळ्यार उतरां सवे सर्गी बापा संगी परत एक वर्च्या खातीर जेजू मरणाक वेंगता मोगाच्यानो पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंताद्वारे आमी देवाची भुरगीं जेजू ख्रिस्ताक आमी नेसल्या आनी पवित्र आत्म्याची जिवी मंदिरां जाल्या त्या दिसा आमकां एक वर्त मिसांव लाभला हे मिसांव जारी करूंक आमी एका दिसा फेसाडूंक आसा एक दिसा जेजू बरी तृप्तेन म्हजे मिसांव हांवें संपोवंक आसा जेजूचेर पात येवन ताचेर बरवसो दवरून म्हजे मिसांव पूर्ण करूंक दृढ मन हांवें केल्यार कितले कश्ट म्हज्या वाटेर म्हाका सोसूंक मेळ्ळ्यार हांव फाटीं पळयनासतना फुडें समकातलो जेन्ना म्हजे मिसांव हांव सपयता तेन्ना हांवें सोसले आटेविते विसरून जिवीत तृप्तेंत बदलता जशें एक आवय 9 महिने आपल्या भुरग्याक गर्भान सांबाळताना कश्ट दुख आठविते बघता आणि प्रसूत जावन बाळाक देखताना तिचे पयले जे कश्ट विसरून ती संतोष पावता तशेंच जिवितान मेळच्या कश्टांक धैर्यान फुड केल्यार अंतिम यशस्वीचो तृप्तेचो अनुभव हांव जोडूंक शकता पूर्वच्या शिकाऱ्याक हांव पावता आणि सांपावला बरी म्हजी झूज हांव बरें झुजला शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवला म्हजो भावार्थ हांव सांबाळला आता नीतिवंतपणाचो मुकुट तयार दवरलेलो आसा म्हळी उतरां दादोसकायेन उसारूंक शकता मोगळा जेजू तुझे मिसांव संभोवच्या दृढ बरवशान सबार कश्ट तुवें सोंसले आनी निमान तुजो जीव बापाक अर्पिलोय तुवें म्हाका दिल्ले मिसांव संपूर्ण करताना जिवितांत येवचे कश्ट बरवशान फुड करूंक तशेंच म्हज्या जिवितांत बऱ्यो करण्यो आदान हेरांच्या जिवितांत बरवशाचो उजवाड फांगोवंक आदार लाभय तुमची जबाब सोमिया शेवट पर्यंत तीर रावंक करपा दी तुवें म्हाका दिल्ले मिसांव संपूर्ण करूंक जिणें सुलवून जिवीत नाका म्हूण भोगताना कश्टा वेळी देवा थंय भावार्थ दंडलतना हांवें मागिल्लें म्हाका मेळनातल्या वेळार सोमियांक खाकोत आमचे कर
जेजूची निर्चुकूड मोरयेच्या उस्क्या दिका आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू या जेजू ख्रिस्ता पूण मोरी देवदूता लागली म्हणाली हे घडचे कशें हांव अजुनी अवकार देवदूतान तिका साप दिली पवित्रत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावडी घालतली देखून तुजे तावन जल्मोनच्या भुरग्याक भाग्यवान देवाचो पूत म्हणटले आनी पळय तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एक पुताक गर्भेस जाल्या आनी वांजडी म्हूण लेखलेले तिका हो 6वो म्हयनो कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना तेदवा मोरयेन म्हणे पळय हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो गेलो एक तरणाटी चली आवो बापायनी कष्टांनी शिकाप दिवन ल्हानवड केल्ली एक दीस आपणे घर सोडनो दुसऱ्या संगीती पळापळ घेता धांवता आवो बापाय खांगाल जातात देरेस्पो जातात आणि ती आवो बापाय विचारतात या चलये खातीर भुरग्या खातीर आमी कितलें केलें कित्या खातीर ताणें अशें केलें कशें ताका मोन येयलें अशें करूंक देवाच्या योजनाक आपले सुम्याची साकर्ण तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे ताई जाव म्हणून खालती मान घाल जेजूच्या मिसावान खाऊन तावन कुर्सा पर्यंत ताका सांगात दिल्ली मोरी बरोवशाचे प्रतीक ताजे मिसाव संपूर्ण करूंक आदार जाली जेजूची निर्जीव कोटीच्या उस्क्या दवरल्या वेळा बरो शांती घेता तिचे धैर्य वर्ते कितले आटे विटे तिने भोगल्यारी सभा संगती तिच्या खालसांत जोगोन दवरल्यारी ती निराशी जायना बापाचेर तिने दवरलेलो बरोवसो आदर्श जावन आसा हर एक गणितांनी ती देवाक अर्घां दिता पुन्हा जिवनपणाच्या बरोवशाचो उजवाड आपल्या पुतातय ती देखता आणि आमकांय बरोवशाच्या उजवाडान सुलोवंक देख दिता म्हज्या घरांत औचित्य मरणा येताना औचित्य अवघड येताना आम्ही चिंतनात घडताना म्हजी प्रतिक्रिया कसली सबारबोडी हांवें आनी तुवें म्हणूंक नांगी हे म्हाका कित्याक हे म्हज्या कुटुंबाक कित्याक देवान कित्याक अशें जावंक सोडलें मनशा स्वभावान आमी विचारचें तें स्वाभाविक त्या देखून जेजून पेद्रूक म्हणली उतरां तूं देव चिंता तशें चिंतिनाय मनीस तश चिंता तशें तूं चिंताय देवाचें योजन मांडावळ विचित्र सबारपोटी समजोवंक कश्टाचें ज्यो प्रवादी अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 1 देवान ताच्या जिवितांतलें सगळें फाटीं काडलेल्या वेळार देवा विरोध कसलेंच वायट उलोवंक ना बदलाक तो म्हणटा सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं तशेंच जोबाची बायल देवाक दुसराताना तिका तो सांगता आमी देवा कडचें सुख स्वीकार करता तर दूख कित्याक स्वीकार करूंक नजो मोरये मायेन तिच्या जिवितांत सगळे बरोवशान स्वीकार केलें तेच परी आवय बापायन तुमकां मेळिल्लें सुख दूख समान रुपान स्वीकार केलांगी कन्नडा पद हाची उतरां अशीं सांगता ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ कुर्सा सावळेंत रावून तरी हे गीत गायताना ताचे उतरां सांगतात की जावचे सगळे म्हज्या बऱ्याक तर आमी देवाच्या कुशेक खालती मानगाल हर एक संगती जिवितांत स्वीकार करूंक बरोवशान फुडें सरया मोगळा जेजू म्हज्या जिवितांत कश्ट सुख पिडा भलायकी संतोष दूख समान रुपान स्वीकार करूंक आदार लाभय घरांत औचित्य संगती करताना ते बरोवशान स्वीकार करूंक तुज्या कुशेक खालती मान घालूंक कृपा दी तुमची जबाब सोम्या बरोवशाच्या स्पिरितान जिविताची कोडू गणितां स्वीकार करूंक शिकय सोम्या बरोवशाच्या स्पिरितान जिविताची कोडू गणितां स्वीकार करूंक शिकय जिवितांत कठीण कष्ट दुख येताना सोम्या बरोवशाच्या स्पिरितान जिविताची कोडू गणितां स्वीकार करूंक शिकय औचित्य मरणा आमच्या कुटुंबांनी घडताना सोम्या बरोवशाच्या स्पिरितान जिविताची कोडू गणितां स्वीकार करूंक शिकय चिंतनातली मारेकार पिडेक आम्ही बली जाताना सोम्या बरोवशाच्या स्पिरितान जिवितांतली कोडू गणितां स्वीकार करूंक शिकय भुरग्यां धांवन आशेनातलें चिंतनातलें दूख लाभताना
सोम्या बरोसेच्या जिवितांत गोडगडीता स्वीकार करूंक शिकय. कुटुंब जिवितांतल्या विविध कष्टांनी समस्यांनी ओळवलतना सोम्या बरोसेच्या स्पिरितान जिविताची गोडगडीता स्वीकार करूंक शिकय. सोम्या काकूट आमची कर. सोम्या काकूट आमची कर. जेजूची कूड पिता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता एक स्त्री तिच्या दातल्या तावन डिवोर्स मेळिल्ल्या वेळार तिचो भरवसो सांडिना घरांचे उत्तेजन तिका मेळटा. स्वंत बिझनेस सुरू करता. आपणाची कूडो व आपणाची जिवीत मुक्त जाले म्हण चिंतलेल्या तिका जिवितांत नवो भरवसो भरता फुडें सरता. आज सबारांक ती आदर्श जावंक पावल्या. कोल्यांक माटी आसात, सुकण्यांक गोटेर आसात, पूण मनशाबता माते देवसे स्वाद ना म्हणल्या जेजूच्या जेजूक निमाने निकेपम तासो म्हणलो फोंड नातुरलो. फोंड संकेत जिवानपणाचो. जेजू सर्वांक जीव दिवचे खातीर निर्जीव जावन फोंडांत आसा. मोगाचे सेवेचे बोगसाणेचे मिसांव संपोवन बापान तयार दवरलेल्या पुन्हा जिवनपणाच्या मुकुटाक तो आयतो जाला आनी आमकां आपल्या मरणा मारिपाक पुन्हा जिवनपणाच्या भरवशान तो भरता. जशें गोवा सोकन मातयेन पडल्यार मात्र फोल दिवंक शकता ह्या उतरा प्रकार मनशान ताच्या संपूर्ण जिवनाचो फोड म्हणजे सर्गीचे सुख अनुभव करूंक जाय तर मातयेंत आयिल्ली कूड मातयेक सपाटी वचोंक आसा. आमच्या कुडीन कूड आनी आत्म दोन संगती आसात. कूड मातयेक वेता तरी आत्म ससनाक जियेता. पूण आमी आमचे जिविताचेर नदर घाल्यार कशी जिवन आसा. हो संवसार शाश्वत म्हणल्या बरी हांगास दिर्मी पुजावचे नासा. हेरांचो हुस्को आसा. मातेव सुवांजेल अध्याय 6 वाक्य 1 सांगता की संवसारांत तुमी दिर्मी पुजाय नाकात. हांगा कलम मांडटा, कीड खाता आणि सोर कान्ना नागयतात. पण तुम्ही दिर्वी पुजया सरकार. सरकार दिर्वी पुजायचे तर आम्ही कितें करीचे. या संवसारान म्हजें जिवीत 4 दिसांचे. आज आसा फाल्यां आसा म्हण आमकां कळीत ना. देखून म्हाका मेळिल्ले 4 दिसांच्या या जिवितांत जाता तितलें बरें हांवें आदारूंक आसा. कीर्तनकारांनी सांगल्या बरें नितळ हात आणि निर्मळ काळीज घेवन पेऱ्यांच्या गरजांक पावून क्रिस्ताचो खरो सीस जावंक जिवंक आसा. एक कवी आपल्या पदान म्हणटा मेल्या उपरांत सगळे मातयेंत दामता बरेपण मात्र तुज्या हांगा उरता. म्हजें जिवीत आखे जाताना हांवें केल्लें बरेपण 4 जाणांनी नियाळल्यार म्हज्या जिविताक अर्थ येतलो. संवसारी हांवें जियेल्लें जिणी सार्थक जातली. मोगळा सोम्या मरणा उपरांत आसच्या पुन्हा जिवनपणांती म्हजो भावार्थ वाडय. या संवसारी जिवीत जियेतना बऱ्यो करण्यो आदान पेल्याच्या गरजां पावून फुडल्या जिविता बरवशान अत्रेगून रावंक कृपा दी. तुमची जबाब सोम्या सर्गीच्या शेवटाच्या मेटांनी म्हाका सलय. क्रिस्ती मौल्यांनी भरलेलें जिवीत जिवंक या संवसारी बऱ्यो करण्यो आदारन पुन्हा जीवनपणाचो बरवो सदन जियेवन बऱ्या मरणाची तयारी करन
सुमिया काकोत आमची कर मागणे मोगळा सुमिया या कुर्सावाड्याच्या भक्तीपणा वेळी तुवें समकल्ली वाट आमी नियाळली तुझे कष्ट आणि त्या कष्टा वेळार बापाचेर दवरलेलो बरवसो आमी नियाळलो तुका तुझ्या बापाचेर आसल्या अखंड बरवशान तुझे मिसावण खरेपणी जारी करून तुका आधार लाभलो या कुर्सावाड्याच्या भक्तीपणा वेळार हांवें म्हजे कष्ट समस्ये पिडाशिडा ना समाधान एक स्वरूपान बेजाराई विराराई कंदुस्को स्वार्थ मोसोरो राग आणि सभार जिविताक अडकळाचे आणि म्हज्या जिवीत देदेस्पर करचे कुरीस उगडासाकान नियाळ केलो तुवें तुज्या जिवितान बापाचेर बरवसो दवरल्या बरी हांवूय म्हज्या जिवितान निराशे जायनासतना बगार दृढ बरवशान बरवशाचो यात्रेक जावन फुडें समकोंक आदार दी जिवितान येवचे सर समस्ये मोगान स्वीकार कर म्हजेच कुरीस व्हडले न्ही हेरांचे कुरीस म्हज्याकी वर्ते म्हूण समजून शेवटा दिवशी समकोंक आसा ते स्वीकार करूंक आदार दी म्हज्या जिविताच्या पयणार हेरांच्या कुर्सांक कानमान एकामेकाचो बरवसो सोडून तुवें चलल्या वाटेन चलून म्हजे आनी हेरांचे जिवीत बरवशाचें करूंक आदार दी ह्या संवसारी पयना वेळार तूं जेजू म्हजे तावन अपेक्षेचे सर हांवें खालतेपणी जारी कर एक दीस तुजे संगी ससनाचें सुख भोगोवंक म्हाका फावो कर आमीन पापसईबाच्या इराद्या कधी एक आमच्या बापा एक नामान बरे एक आनंद बापा आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जा तुझे राज आमकां येवंक तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारान जा आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षेता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बरले समजे संगता श्रेयम तो सदैव असदैव पाव जगसो जेसो भगवंती महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुमार 14 ते 16 सोमखोन आमी आयल्या आतां ह्या गुड्यार पाशां मातसो शर्माव आमी आयकता देखून हांगासर जागो आसा कोणाक बसोंक जाय दयेकन मुखार मुखार ये आनी बसा दयेकन मुखार बसा सुमार 8 ते 10 मिनटां पर्यंत शर्माव ताचे उपरांत विशेष मागणे आसतले ताचे उपरांत आमी आमची वाट सोमकोन घरा फाटी वेतले हांव सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो समतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शिव वार्ता तवळ थावन जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो थंय मालगड्या शास्त्र्यांनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतलें आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें तेदुआ पेद्रो ताका कुशीन आपोवन देव ते निर्मिना जावं सोमया तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेस्तावंक लागलो तितल्यार जेजू पेद्रो थंय गोवन म्हणा लागलो म्हजे सचिलो पयसर सयताना म्हजे वाटेर अडकलता तो पातोरतो कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय मनीस चिंता तशें तूं चिंताय देवाचे उतार हे जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो मोटव्यान आमी आयकल्ल्या ह्या देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करया आजच सकाळीं म्हाका दुबाय थावन एक फोन आयिल्लें एका स्त्रियेचें तिच्या दादल्या खातीर मागच्या खातीर ह्या दादल्या स्त्रियेची 12 वर्सां जावन म्हाका वळख आसा मोगाच्या न्हू ही भुरगीं आसतना ताका भाव आसा भुरगीं आसतना आवय सुसायड करून मरण पावली बापूय सोन गेलो आनी हे तरणाटें भुरगीं ल्हान भुरगें वाडलें PUC जालें बेंगलोर गेलें खंय कितें म्हूण गोत्तो नातलें वचून एका कामाक रावता इल्लेशें जोडटा भावाक शेकाप दिता पसता
आणि एक आजी असले ती काय पस्ता कष्ट काढले त्या तांकां शिकाप दिले बाबाक आणि ताचे जिवीत ताणें बांदून हाडलें मोगाचें फुडें काजार जालें भायर दुबय गेलें एक काम मेळ्ळें काम करतलें थोड्या वर्सां आदीं तें काम गेलें आनी एक काम करूंक लागलें तेंय काम गेलें आतां थोड्या म्हयन्या पयलें आसलें तेंय काम गेलें घरांत आसलें कश्टांनी खालनी पोर राती तसो दादलो न्हवरो अवचित म्हळ्यार बरें हुशार नातलो आस्पत्रेक पांत्यार काडून धांवलें खंय आनी थंयसर वचून पळयतना तकलेंत मेंदवाच्या सकयल ट्युमर जालां आणि आता डॉक्टर म्हणतात ऑपरेशन गरजे आणि आज सकाळी म्हाका कॉल करून मस्त रडलें आणि म्हणालें फादर कश्टा वयर कश्ट म्हज्या जिवितांत हे म्हाका कित्याक फादर पूण एक परतून म्हणालें आज रामासो आयतार वा ताळयेचो आयतार जेजूच्या कश्टा मरणाचो आयतार आनी त्या देखून फादर तुमी मागा म्हज्या न्हवऱ्या बरें करच्या खातीर ते ट्युमर नापायस जावच्या खातीर हांवूय मागता म्हजोय बरवसो जेजूचेर म्हजी फातेनी त्या सोमयाचेर म्हण मोगाळ भवन आनी भयणीनो हे एक गडीत असली जायतीं गडितां आमच्याय जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या मोगाच्या जिवितांत घडल्लीं आसा जावंक पुरो मोगाच्यानो पूण आमकां ह्या सकड कश्टा दुखा वेळार एकच बरवसो आमी कुरीस मोगाच्यान कुर्साचेर आमची नदर त्या देखून तो कुरीस घेवन आमी सोडून कुर्साची वाट सोमकोन हर एक ते सावा वेळार जेजून बगुल्ले ते आटा विटे आमी नियाळ करन आमचेय कश्ट त्या कुर्साक समर्पण करन आमी हांगसर पावल्या मोगाच्यानो त्या कुर्साचेर नदर घालतना 3 संगती आमकां उगडास येतात मोगाच्यानो पयले कुरीस देवाच्या मोगाचो मिस्तेर त्या कुर्सा तावन देव आमचो कितलो मोग करता ते उगडापे जालें जुआंचो वांजेल अध्यायी 3 वाक्य 16 म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो आणि त्या पुतान आमचो असोय मोग केलो की आमकां जिवी दिवच्या खातीर त्या कुर्साक ताणें वेंग मारले कित्याक जुआंचो वांजेल अध्यायी 10 वाक्य 10 जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक आनी ताणें आमचो इतलो मोग केलो आमकां जिवीत दिवच्याक आमच्या कश्टांक अर्थ दिवच्या खातीर त्या कुर्साक वेंग मारले आनी आमचे खातीर जिवीत ताणें समर्पण केलें त्या देखून आमकां तो कुरीस मोगाचो संकेत आमच्या कश्टा वेळार दुखा वेळार निराशपणा वेळार ताचेर नदर घाल्यार ताणें आमचे खातीर कितलो मोग सोंसला मोग अनुभव केला आमकां कळटा आमच्या कुर्सांक कान मारूंक आमकां चली जाता मोगाचेनो दुसरें कुरीस देवाच्या साक्रिफिसाचो मिस्तेर मोगाचेनो देवान ताच्या एकल्याच पुताक समेत बाकी दवरुना त्या पुताक त्याग साक्रिफीस केलो आमचे खातीर ताणें समर्पण केलो आनी आमी सांबावलान फिलिपी घरांत बरयल्या पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 हांव वाचल्यार आमी म्हणटा सैमान तो देव तरी त्या देवपणाक लब्धोन रावलो ना खालतो जालो विधेयी जालो खावणेतावन कुर्सा पर्यंत तो गुलाम जालो मोगाचेनो त्या देखून ताचें जिवीत सगळें त्याग साक्रिफिसाचें मोगाचेनो ताचे विशयान ताणें चिंतलें ना बदलाक आमचे विशांत ताणें चिंतलें त्या देखून आमच्या जिवितान कश्ट कुरीस पिडा शिडा येताना आमचेच विशयान चिंतल्यार आमचे कुरीस वजें जाता कश्टांचें जाता हेरांच्या कुर्साचेर नदर घालतना आनी हेरांचो साक्रिफीस त्याग पळयतना आमचें वजें हाळू जाता मोगाचेनो तिसरें कुरीस सोडवून बाच्यावेचो संकेत जावन आसा मोगा भवन आनी भयणीनो जेजून पातकाचेर जैत वेलें मोरणाचेर जैत वेलें आनी आमकां तो सोडवून सुडका जोन दिली मोगाचेनो उजव्या कुशीच्या सोरान समेत त्या कुर्साचेर घालतना जेजू कितें मागलें म्हाका म्हज्या पातकांतली सुडका सोडवून दी तुज्या राजांत म्हाका जागो दी आनी ताणें समेत म्हणटात निमाणे घडये सर्ग सोरून सोडलें गे कित्याक ताकाय सुडका सोडवून मेळ्ळी आमी त्या कुर्साचेर नदर घालतना आमची पातकी अस्कत जिवीत त्या कुर्साक समर्पण करतना आमी जैत देवोन जाता बोळवोन जाता आनी कुरीस आमच्या जिवितांत सोडवून बाच्यावेचो संकेत जावंक पावता मोगाच्या भवन आनी भयणीनो त्या देखून कुरीस न्हय केवल मरण पूण पुन्हा जिवनपण आनी नवें जिवीत म्हणलें हें आमी समजूंक जाय मोगाच्यान त्या देखून तो सांबावलो फिलिपी घरांत बरयल्या पत्रांत कितें म्हणटा क्रिस्ताक आमी वळखा जाय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी आमी बगी जाय म्हूण म्हजी आशा ताच्या कश्टांचो वांटेली जावन ताच्या मरणा पर्यंत ताका सारको ताचे सारको हांवें जावन
हांव जायन जाल्यार मेल्ल्यांतलो हांव पुना जिवन जातलो म्हूण म्हजो एकच बरवसो आनी आशा. त्या देखून क्रिस्ताक आमी वळखा जाय आनी ताच्या जिवनपणाची पदवी आमी बघा जाय मोगाचें. त्या देखून आमकां कुरीस आनी कुर्साचें मरण नवें जिवीत, त्या देखून आमकांय आमच्या कश्टा मरणा उपरांत एक नवें जिवीत आसा म्हणलें बरवसो आमकां दितात. कुर्साचो मिस्तेर समजयता की कश्ट आनी त्याग साखरे बी सामारिपात एकलो जेजू थंय गुंडायेचो संबंध आसा करूंक आनी देवाच्या कुरपेची सखत अनुभव करूंक सांगता. त्या देखून आमी जेजू लागीं लागशिल्लो बांद आमी बांदून हाडी जाय आनी ताच्या कुरपेची सखत आमी बघा जाय जाल्यार आमचे कुरीस आमी घे जाय मोगाचें न्हू. सुमयाचो पाटलाव आमी करी जाय, ताचे विने आमकां दुसरी वाट ना मोगाचें न्हू. हें सत आमकां कुर्सायतात. जेजून तो त्या देखून म्हणला जर तर म्हाका दग दिला तुमकांय दग दितले, म्हाका कश्ट मेळना तुमकांय कश्ट मेळटा. सुमयान सांगलां जाल्यार आमकांय आमच्या जिवितांत कुरीस सुखचें ना, पूण कुरीस मेळलेल्या वेळार म्हजो मनोभाव कितें हें गरजेचें मोगाचें न्हू. जेजूच्या रुपांतराच्या घडिता वेळार तो पेद्रू कितें म्हणालो, सोमया आंगत आसचें बरें 3 तंबू मारी आंगत म्हळ्यार सुख संतोष वैभव जायचे. आनी तसो जेजू तसो पेद्रू आमी आतां वाचल्या वांजेलान कितें म्हणटा, जेजू ताच्या कश्टा मरणा विशयान उलयतना जेजू कुशीन दापयता आनी म्हणटा देव तुका निर्मिना जावं. पूण जेजून ताका कितें म्हळें, म्हज्या ससिलो पयसो सयताना देव चिंता तशें चिंते नाय, मनीस चिंता तशें. मनशा स्वभावान आमी मनशाक घालें कुरीस नाका, कश्ट नाका, समस्या नाका, पिडा शेडा नाका हे मनशा चिंता पूण देवाचें योजन देवाचें चिंता दुसरेंत मोगाचें. त्या देखून जेरमाया प्रवादी अध्याय 29 वाक्या 11 कितें म्हणलें, म्हज्या मतींत तुमचे बसत कसली येवजन आसात म्हूण तुमकां कळीत आसात की तुमच्या इता बसत बरवशान बरलोलो फुडार तुमकां दिवच्या खातीर. त्या देखून मोगाचें न्हू आमचे कुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव घेताना आमकां बरवशान बरलोलो फुडार आसा, एक नवें जिवीत आसा. त्या देखून मोगाच्या भवन आनी भयणीनो सडीत हांव लांबयना. त्या देखून आमची पातयेनी जेजूच्या कुर्साचेर त्या देखून तें गीत आमी म्हणचें कुर्सा सावळेंत रावोन तरी थंय सर आमकां विशय मेळटा आनी आमच्या जिवितान घडचें हर एक आमच्या बऱ्याक म्हूण थंय आमकां कळटा. त्या देखून त्या कुर्सा मुखार त्या क्रुसिफिक्सा मुखार आमी दिंबीर पडाचें. आमची नदर त्या कुर्साचेर क्रुसिफिक्साचेर आमी कसय जाय. प्रत्येक जण आमच्या कश्टा समस्या दुखा बेजाराय सलवणी पडण्या वेळार अस्कत घ्या वेळार आनी थंय थावन आमी लिसांव जोडलें जाल्यार आमच्या कुर्साक वेंग मारले जाल्यार आनी त्या कुर्साचो पाटलाव केलो जाल्यार आमचें जिवीत नंदन जाता, आमचें जिवीत वर्तें जाता. आमच्या शेवटाक पावतल्या जेजू सांगता त्या उजव्या कुशीच्यान सोरान सर्ग सोरलो आमी सर्ग सोरूंक पावतल्या मोगाचें न्हू. आनी सोमया सांगता जिवंक पावतल्या. तर आज ह्या कुर्सा वाटेचे भक्तीपण आमी आदारलेली ही सुलाभेची वाट न्ही, कश्टांची वाट सोडून आयल्या आनी खंडीत सोमी असो प्रतिफळ आमकां दितलो, आमच्या कश्टांक अर्थ दितलो मोगाचें न्हू. तर आमच्या दिसपत्या जिवितांत सोमयाचेर बरवसो दवन ताच्या कुर्साचेर बरवसो दवन आमचें जिवीत बरवशाचें यात्रिकां जावन हर एका दिसा धैर्यान मुखार सरूंक आनी एक दिसा त्या सोमया सांगता आमी विशय घेवंक फावोंक सोमी आमकां फावो करून दी आनी ती वाट समको कृपा आमकां दिवं दी म्हणून त्याचो सोमया कडेन कुर्साचेर उमकाळून आमकां जिवीत दिल्या त्याच सोमया कडेन आमी विशेष करान मागया. आमीन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो आनी सरपद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदा आसो. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 14 ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯೇಸು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ದಣಿವನ್ನು ಮೀರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೇಸುವಿನ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಕಷ್ಟದ ಮರಣದ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮಃ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರಾಗಿ
ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಕ್ಷಿಕೆರೆಯ ಸಂತ ಜೂದರ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಈ ವರ್ಷ ಭರವಸೆಯ ವರ್ಷದ ಈ ಜುಬಿಲಿ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು धन्यवाद देव बरें करूं म्हणटा आज गायन मंडळीक आनी प्रत्येक तरान आमच्या केदाळाय आमच्या गरजांक पावसो आमचो नवीन डोबो ताचे अरेंजर्स तांचो आनी ताच्या सिब्बंदीचो उपकार बावडटा आनी देव बरें करूं म्हणटा. उपकार बावडटा. आमच्या संगात आज हांगासर डिवायन वर्ल्डाचे सिब्बंदी आयल्यात. स्टीवन मेंडीस तांचो आनी तशेंच आमचो आसा विनोप ताचे EWTN ताणें शूटिंग काडलां ताचो ह्या उपकार बावडटा. ताचे अपूर्वेचे चॅनल आतां सुरू जालां. ताका देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या मिसावांक हांव बरें मागतां. आज सगळ्यांकी आमकां थंड पिवान हाचे सगळें अरेंज केलां. सगळ्या रितीची जबाबदारी आनी तशेंच सगळ्या रितीचें मुखेलपण घेतलां आमच्याच पिरगजेच्या बऱ्या मनाच्या हितचिंतकांनी. तांकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. वर्सान वर्स आमकां ते कुमक करतात. खुर्सात हांव जेजू क्रिस्तांचेर आशिर्वाद घालूं दी आनी खुर्सायल्ल्या जेजू तावन आनी जिवान जेजू तावन तांकां आशिर्वाद लाभूं दी म्हणून तांचें कोणाचें नांव काडिनासतना प्रति एकल्याक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयचे तोंड पिवान आयची काफी फळावर आनी तशेंच आयचे सहरितीची जबाबदारी तांणी घेतल्या. सहरितीची कुमक तांणी दिल्या. तांचोय उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां समेस्तांक आनी प्रत्येक तरान आयज तुमी पळयतात हांगासर कुरीस आसा. कुर्साची नितळाई केल्या. कालच्या दिसा आमच्याच तांचेच उमेदीन आमी तांकां सांगून येतलें पूण ताच्याच स्वांत उमेदीन सकाळी 7:30 येवन ही कुर्साची सगळी नितळाई तांणी केल्या. आनी आयच्या दिसा बंटिंग्स आमची बॅनर बावटे घालूंक आनी तशेंच बॅनरां घालूंक तांणी कुमक केल्या. सिरिला प्रसंगता वर्सान वर्स जबाबदारी काण येता. सिरिला प्रसंगता आमच्या ICUM संध्यांनी हांव सिरिला बाकी देव बरें करूं म्हणटा. सिरील पिंटो आनी तशेंच ICUM संध्याक देव बरें करूं म्हणटा. तांचे सांगता आमकां सदांच आसा हाची विशेष रितीन काफी आनी दिल्या. काफी तयार केल्या आमचो लॉरेन्स साहब आनी आज हांगासर ती तो हजर आसा. खंयसर सिरिलाब आसा थंयसर लॉरेन्स साहब आसा. खंयसर लॉरेन्स साहब आसा थंयसर सिरिलाब आसा. ते सांगता आसतना आमचो मिर्ने तो ओय आसता वल्लोब आसता. तांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणायकी नांवां काडूंक सोडलां जाल्यार कुर्सात हांव जेजू क्रिस्ताची आशिर्वादां तुमचेर मागता आसतना थंयसर काफी फळार आसा. पजे सांगता हाताक हात दिवन वावर करचो आनी सहरितीनी आमची जबाबदारी घेतला. जावंक पुरो सगळी सेक्युरिटी पळोवंक आनी सगळी जबाबदारी घेतल्या. उपाध्यक्ष संतोष डिसिल्वा आनी तशेंच रोनाल्ड नोरोना तांचोय उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गवडीक मंडळीच्या सान्यांचोय हांव उपकार बावडून देव बरें करूं म्हणून तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां. म्हजे सांगता वावरकरच्या फादर लॅरी आनी दियकोन आनी तशेंच फादर रोमन मस्करिनीस तांचोय उपकार मावडटा. ल्हान भुरगीं आनी व्हड्या संख्येन तुमी आयल्यात. ह्या वर्सा जी बी कुर्सवट नांतरी नियाळ केला आमी त्या रितीन अपूर्वायेन जालां. तुमचो समेस्तांचो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. थंयसर काफी फळार सेवंच्याक विनंती करता. ताचे पयलें निमाणें गीत आमी गावया.
भाग्यवंत लोरेसा आम्हा बसो विनंती कर भाग्यवंत सुचे कुर्वे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.